जेन्ना जेन्ना पावस पडटा पळय ह्या पयलीं शेत रोयताले आतां कितें जालां मोठे मोठे प्रोजेक्ट काणकोणा येयसान हो ह्या जाग्याचेर शेत करप जायना. ह्या पयलीं ह्याच जाग्याचेर व्हडलो सुर्यरुखूय आसलो आनी त्या सुर्यरुखा म्हळ्यार लोक रावताले आनी विश्रांती घेताले. पूण तो आतां सुर्यरुख मारप जाला आनी आतां हांगा ह्या जाग्याचेर उदक भरोवन उरता ह्या हेतूक शेतांक आनी उदक वचपाक वाट उरना त्या हेका शेताक. त्या खातीर आनी दुसरे सायडीच्यान तुमी पळयलें आसतलें सरकाराचो एक मोठ्या पैकी मोठो प्रकल्प जाल्लो आसा आनी प्रकल्प जाल्ल्यान ज्या जाग्याचेर तें उदक वचपाचें जें उदक सगळें आमच्या त्या शेतां वचपाचें आमी केर म्हणटा थंय वचपाचें तें वचप बंद जालां आनी आतां हें उदक सगळें स्टोर जावन उरता आनी एक एक वेळार दुसरी ज्यो ह्या हायवे वयल्यान ज्यो गाडी वयता पळय त्यो गाडयांक सुद्दां खबर उरना की इतलें उदक भरलें उरता रातचें आनी अशे वेळाचेर मोठ्या प्रमाणांत हांगा अपघात घडपाक शकता. अपघात घडपा बराबरच हो जो जाग्याचेर आतां इतले दीस उदक सांठवून उरलें आसा काणकोणाक सद्या तरी तश्यो डेंग्यूच्यो केसीस ना मलेरियाच्यो ना जाल्यार सुद्दां डेंग्यू मलेरियाची ह्या सारकी रोगाची साथ हांगा पसरपाक शकता. त्या खातीर जे आमचे हेल्थाचे जे मनीस आसा किंवा संबंदीत लोक आसा त्या लोकांनी हांगा लक्ष दिवपाची चड गरज आसा. ना जाल्यार दुसऱ्या गोंयच्या दुसऱ्या भागांनी जशे डेंग्यूचे जे पेशंट मेळपाक लागले आसा तशेंच काणकोणा मेळपाक वेळ लागचो ना अशें म्हाका दिसता. चावडी कदंबा बस स्टँड मुखार ते शेत आहा त्या शेता भितर अशें उदक भरलें आहा. हे हेल्थाचे सेंटर इन्स्पेक्टर हो आसा का काणकोणाक ना म्हाका कांय खबर ना. तेणी हेजेर एक नजर मारपाक जाय आसली कित्याक ही डेंगू साथ जातकीर वयतले लोकांक त्रासा घडपाक 3 दीस पडटा. त्या ती नाल्यार ह्या भटकरा ओनराक एक नोटीस काडपाचें म्युन्सिपाल्टी ही फिलींग कर पूण कित्याक नाल्यार हे उदका लागून त्या वटेच्यान वचपाची वाट बंद जाला आनी रातीन व्हेकल वच्यो काल परी एक ह्या उदका पडपा साल्वार जाला. त्या खातीर मोठे एक्सिडंट जावचे पयलीं साल्वार करपाक जाय आनी दुसरें डेंगूचेर नियंत्रणा काणकोणा हातभार गेले दिसता म्हाका पळयलेल्या हे मच्छर आतां कितलेच मच्छर जाला. त्या खातीर म्युन्सिपाल्टीची काम न्ही म्युन्सिपाल्टीन एक तेमकां एक हें दिवपाचें हे फिलींग करून पूण करा म्हण कित्याक नाल्यार उदक अशें उरपा ना हिंगा. ते उदक साठून आसता हिंगा भितर किडी जाला काय नुस्तें काय हे काय ना ते मच्छर इतले वाडले लागीं कितें आसा काय म्हणटा राती लोक येता वचून लोकांक हेंचे वचपा जायना जितल्यान जिवाणें भायर जातात हेतून कितें वेळ पडल्यार कितें उरूं शकता हेतून जिवाणें ते राती वयर सरता उदका हेजेर. त्या खातीर गव्हर्मेंटान बेगोबेग बंद करचें नाल्यार पुरोवन पूण काडचें. थिंगवर आहे ती मूस आसा पळय पुरला हें आला त्या खातीर ताका लागून तें उदक हिंगा भरोवन रवींद्र भवनाचें काम चलता त्या सायडीन पुरयला ती तेतूंतल्यान वचपा तें उदक. पूण हितून आतां हे इतले दीस उदक भरोनूच उरता. हांव फुल्ल भरलें तें पावसाक सामकें हेजे बरोबर रस्त्यार बरोबर जाल्लें कोणाक काय ना रस्तो आनी हें म्हणून काय ना. हांवें कितली खेप सांगलें मरे म्युन्सिपाल्टी कितली खेप सांगलें हांवें सुद्दां एक खेप हांवें उखललें तें हय हांवें काडलें तेंचें फातर प्रमाणांत जळार जाता हय जाणा ती खबर आहा. हेजेर कितें जातलें जळार जाल्यार जाल्यार मागीर डेंगू आनी हें जावपा रावता. ह्या दिसांनी गोंयांत डेंग्यूची आनी अनेक दुयेंसांची साथ चलता. सरकार लोकांक उपदेश दिता पट्ट्यो अशी दवरूं नाका अशी दवरात आयदनांनी उदक साचपा दिवं नाका. पूण काणकोणा बस स्टँडाच्या एक 50 मिटरांचेर तेंकोन आनी मार्केटाच्या 100 मिटराचेर तेंकोन भर बाजारांक हांगा पळय अशी उदक साचलेलें आसा. हें उदक आतां कमी जाल्लें आसा हें चड वयर आशिल्लें. हें उदक साचले कारणान हांगा मोठ्या प्रमाणांत जळारी जाल्ली आसा आनी भितर जिवाणीय जाल्ली आसा. थळाव्यांनी आमकां सांगलां लोकांचें म्हणणें आसा की बेगोबेग हांगा कितें तरी उपाय करचो नाल्यार फवारणी तरी करची. भलायकी खात्यान आनी सरकारान हेजेर दखल घेवन हेजेर बेगिनात बेगीन मार्ग काडचो अशी सगळ्यांची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान प्रवेश करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.